कायसू शापोरा वाठारांतले श्री स्वामी अच्युतानंद महाराजांचो 83वो पालखी उत्सव शुक्रारा व्हडा उमेदीन मनयलो। प्रत्येक वाड्यार ही पालखी मिरवणूक काडटात। सवाशिणे बायलो तशेंच लग्न केल्ली चेडवां व्हडा भक्तिभावान शिदा वाडटात। शेनवारा पुण्यतिथी निमतान वेगवेगळ्या खासा कार्यावळींचे आयोजन केलां। देवस्थानाचो अध्यक्ष जयदेव शिरोडकारान हे विशीं अदीक म्हायती दिली। तर आज पालखी गेलेली आहे स्वामीची। प्रत्येक वाड्यार वयतली आणि प्रत्येक घरातली त्यांची चेडवां दिल्लेली आसा किंवा बाकीचे सोयरेदारे आसा ते सगळे आज येतात गांवान हांगर आणि शिदो अर्पण करतात स्वामीक। आयज ही ओटी न्ही, हो शिदो। आणि हो शिदो म्हणजे तेतून फळावळ आसता, डाळ आसता, चणे आसता, तांदूळ आसता किंवा आनी कितें भाजी आसता, तेल आसता, ह्या पद्दतीची जो आसता तो शिदो आसता। आणि हो शिदो घेवन फाल्यां हांगर येयल्या उपरांत जो शिदो एकठांय करून तो आणि त्याच्यापासून महाप्रसाद केल्लो वयता। हो जावन आसा आमचो 83 पालखी उत्सव श्री स्वामी अच्युतानंद महाराजाचो, जो आमी आयज सकाळी दर्यान सकाळी 7 स्टार्ट केल्लो। ते आमचे फाल्यां पुण्यतिथी आसा आमची देवस्थानाची। व आमचे मोठ्या संख्येन आमचे भावीक हांगर तुमकां दिसतले, मोठ्या संख्येन आमी उपस्थित आसून मोठ्या उत्साहान आमी हो साजरो करता। तेन्ना ह्या प्रोग्रामाचें म्हत्व म्हणजे फाल्यां आमचो पुण्यतिथीचो उत्सव आहा, तेन्ना महाप्रसाद हो आमचो 2 वरां स्टार्ट जाता। तेन्ना तेच्या नंतर आमची जी 5 शिशिर उत्सवाची नाटकां जाता। 5वी नाटकां 5 वाडेकारां तर्फे जाता आमच्या गांवांनी आणि हेका भरघोस लोकांचे आमकां साथ मेळटा। हे उत्सव आमी गेले सांगपाचें म्हटल्यार फाटल्या कोवीड 2 वर्सां चलताली त्या उत्सवान सुद्दां आमी न थांबता पालखी उत्सव तशीच नाटकाचो उत्सव न थांबता हे देवाच्या आशिर्वादानच आमी केल्लेले आसा।